गोय मुंबई मार्गाचेर कोकण रेल्वेची डबल डेकर ट्रेन आता रोखडीच सुरू जावं येता। मायाच्या म्हयन्यांत मुंबई मडगांव मार्गाचेर रेल्वेचे डिझायन स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन RDSन घेतिल्ली ट्रेनीची तांत्रीक चाचणी यशस्वी जाल्या। आता रिपोर्ट रेल्वे सुरक्षा आयुक्ता मेरेन पावले उपरांत ताणें बावटो दाखयतनाच ट्रेन सुरू जातली। जनशताब्दी एक्सप्रेस वा अदीमदी कांय ठरावीक दीस दवरून प्रिमियम ट्रेन म्हणून गोय मुंबई मार्गार ही डबल डेकर ट्रेन सुरू करपाचो कोकण रेल्वेचो विचार चल्ला। ही कोकण रेल्वेची पहिली डबल डेकर ट्रेन 12 डब्यांची ही डबल डेकर 1440 म्हणल्यार 25 ते 28 बशी इतले पॅसेंजर व्हरूंक शकता। कोकण रेल्वेन आपल्या तांत्रिक टीमीक घेवन 20 आनी 21 मायांक मुंबई मडगांव मार्गाचेर हे ट्रेनीची चाचणी घेतिल्ली। ही ट्रेन नित्याचे ट्रेनी परस उंच रोहा आनी मडगांव मार्गावयले 68 बोगद्यांतल्यान ही बरे तरेन यो वच करपाक शकता काय कितें तें पळोवंक डबल डेकराची मुंबई मडगांव मार्गार चाचणी घेतिल्ली। हे ट्रेनीक मुंबई मडगांव मार्गार 3 स्लॉटांचेर विचार चल्ला। तातूंतले खंयचे एके स्लॉटात ती चलतली। पहिल्या स्लॉटात दादर मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेसाचे सुवातेर चलोवप। दुसरो पर्याय म्हणल्यार प्रिमियम ट्रेन म्हूण ठरावीक दिसांक आनी गरजे प्रमाण वेगवेगळी तिकेट दवरून डबल डेकर चलोवप। तिसरो पर्याय आसा तो डबल डेकराक वेगळोच वेळ थारावप, म्हणजे डबल डेकर पुराय वेगळ्या वेळापत्रकान चलोवप। पूण मुंबई गोवा मार्गार पयलींच 27 ट्रेनी चलतात आनी हो मार्ग सिंगल लायन आशिल्ल्यान डबल डेकराक आनीक वेगळो स्लॉट मेळप कठीण। कोकण रेल्वेचे वेगवेगळे विभाग RDSOच्या ह्या चाचणी रिपोर्टाचो अभ्यास करून निमणे मान्यताये खातीर प्रस्ताव रिपोर्टा सयत रेल्वे सुरक्षा आयुक्ता कडेन धाडटले। आयुक्तान बावटो दाखयल्या उपरांत डबल डेकर ट्रेन मुंबई गोय मार्गार येरादारीक लागतली। मुंबई गोवा मार्गार सध्या 27 ट्रेनी चलतात, त्या शिवाय 50 बशी चलतात। सुटयेच्या दिसांनी बशींचो आंकडो 90 मेरेन पावता। ताका लागून वेळापत्रकात बरो स्लॉट मेळत जाल्यार डबल डेकर ट्रेन बरी जोडपाक शकता, असो कोकण रेल्वेचो अदमास। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फाटल्या काँग्रेस सरकाराच्या काळांतल्यो नेमणुको रद्द केल्ले कमर्शियल टॅक्स ऑफिसरांतल्या बऱ्या उमेदवारांक सरकार परत संद दितलो। मात तांकां सगळ्यो परीक्षा मुलाखती आनी चाचण्यो परत दिवच्यो पडटल्यो अशें सरकारान हायकोर्टाक स्पश्ट केलां। वेंचणूक आचार संहिता लागल्या आसतना कामत सरकारान ताकतिकेन अपॉयंटमेंट लेटरां दिवन 45 कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर भरिल्ले। पोस्ट आशिल्ले फक्त 9, जायरात दिल्ली 21 पोस्टांची, भरले 45। 45 कमर्शियल टॅक्स ऑफिसरांची नेमणूक पुराय तरेन बेकायदेशीर आशिल्ल्यान नेमणुको रद्द करपाचो निर्णय सरकारान घेतलो। तो निर्णय योग्यूच म्हूण ॲडव्होकेट जनरलान केसीच्या सुनावणे वेळार हायकोर्टा फुडें आर्ग्युमेंट घालो। जानेवारी 2011 आदल्या काँग्रेस सरकारान फक्त 9 पोस्ट रिते आसतना 21 पोस्टांक जायरात दिली आनी डिसेंबर 2011 वेंचणूक आचारसंहिता आसतना त्या सरकारान वट्ट 45 उमेदवार तात्पुरती अपॉयंटमेंट लेटरां दिवन भरले। ह्यो नेमणुको रद्द करपा फाटल्यान कसलेंच राजकारण ना। नेमणुको रद्द करच्या पयलीं दक्षता खात्यावयली सरकारान चवकशी केल्ली। चवकशेंत नेमणुको बेकायदेशीर म्हूण स्पश्ट जाल्ल्यान त्यो रद्द केल्ल्यो, असो आर्ग्युमेंट ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टा मुखार घालो। नेमणुको रद्द केल्ल्या उमेदवारांतल्या बऱ्या उमेदवारांचो नव्यान नेमणुको करतना विचार जातलो, पूण तांकां सगळ्यो परीक्षा, चाचण्यो आनी मुलाखतींचे प्रक्रियेंतल्यान परत वचचें पडटलें, अशें ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक सांगलां। हायकोर्टान केस 30 जूनाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। रिवण्या कोळमा दोंगर फोडून रोबल काडपाचें काम नेटान चल्लां म्हूण थंयच्या लोकांनी आवाज काडला। तांणी प्रकरण जिल्लोधिकारी आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यां मेरेन पावयलां। दोंगर फोडिल्ल्यान पावसांत माती शेतांनी वचून शेताक काबार जातली म्हूण लोक भिल्यात। हें काम बेगोबेग बंद करचें म्हूण थंयचे लोक मागतात। कोळंब रिवण वाठारांत दोंगर कापून रबल काडपाचें काम नेटान चालू आसा, अशी कागाळ सुर्या नायकान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यां लागीं केल्या। दोंगर कापिल्ल्यान शेजाराक आशिल्ली घरां आनी शाळेकूय धोको निर्माण जाला, अशें सुर्याचें म्हणणें आसा। ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रितीन मिना येरादारी चालू आशिल्ल्याचो आरोप जाता। डोजर हाडलो आनी तेन्ना ताणें कितें म्हणलें, आपूण डेव्हलपमेंट करता म्हणपा, थंय डेव्हलप करता म्हणपालो। त्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार अकस्मात तेणी हांगा घरा आमचे 50 घर आसा, ताचे 50 मिटराच्या अंतराचेर आमचे मुखाल्ल्यान हेणी व्हडलो डंप केलो म्हणटना जेन्ना हांवें त्या चाललो तेन्ना तो आयकलो ना आनी डंप केलो आनी ते आतां हांगा कितें करता म्हणून म्हाका सांगना। मे बी मायनिंग करपाक शकता, कित्याक सुप्रीम कोर्टाचो बॅन आसतना अशें करप आनी सरकारी अधिकारी जे पळोवपी आसा ते ओगी रावप, ते कित्याक लागून ते म्हाका खबर ना। 8 तारखेर हांवें डेप्युटी कलेक्टर केल्ले, मामलेदार सांगे, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, रेंज फॉरेस्टर ऑफिसर, सरपंच, देवस्थान कमिटी, मायन्स डिपार्टमेंट, कलेक्टर साऊथ गोवा आनी डेप्युटी टाउन एंड प्लॅनर। एक्शन बी कितें जालां ना, अजूनही कांय एक्शन घेतलें ना। डंप हो जवळ जवळ
5 मीटर हायटीचे डॅम आसा आणि तो पावस येयल्ल्या कारणान कितें वयर तेणे एस्कावेशन केल्ल्या कारणान उदक थंय उरना, सगळें उदक अशीच्यान वयता आणि ते डंप डे बाय डे कोसळटा आणि केन्नाय तो आमच्या घरार येवपाक शकता. रिवणाच्यान मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.